नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या 2 दिसांच्या कॅनडा भेटेर आयज सकाळी कॅलगरी पावले. कॅनान्स्कीस हांगा जावपी G7 परिशदेंत ते वांटो घेतले. उर्जा सुरक्षेचो फुडार, तंत्रगिन्यान, साधन सुविधा आनी गुंतवणूक ह्या वेगवेगळ्या विशयांचेर G7 परिशदेंत जावपी चर्चा सत्रांत प्रधानमंत्री वांटो घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सलग 6वी G7 परिशद थारतली. ह्या वेळार G7 देशाचे फुडारी तशेंच तातूंत वांटो घेवपी हेर देशांचे प्रतिनिधी आनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे मुखेली हांच्या बरोबर वेगवेगळ्या संवेदनशील जागतीक विशयांचेर प्रधानमंत्री चर्चा करतले. कॅनडाचे प्रधानमंत्री मार्क कार्ने हांच्या बरोबर द्विपक्षीय बसका प्रधानमंत्री वांटो घेतले. जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्श हांणी G7 परिशदे विशीं म्हायती दितना अस्तंत आशियाई भागांत चालू आशिल्ल्या संघर्शा तशेंच रशिया आनी युक्रेन हांच्या मदीं तणावाच्या परिस्थितीचो G7 परिशदेंत मुखेल विशय थारतलो अशें तांणी सांगलें. कॅनडाचे कार्यवाह उच्चायुक्त चिन्मय नायक हांणी खबराकारांकडे उलयतना भारत देश जागतीक मळार कितलो म्हत्वाचो आसा हे G7 परिशदे सारक्या उच्चस्तरीय व्यासपीठावयल्यान दिसून येता. हातूंत भारत देश वेगवेगळ्या जागतीक विशयांचेर जावपी चर्चा सत्रांत निर्णायक भूमिका घेतलो अशी आस्त आसा अशें तांणी सांगलें. विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि. इतल्या मजगती कॅनडात रावपी भारतीय समुदायामदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कॅनडा भेटेक लागून खोशयेचें वातावरण आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत देश उंचेल्या पांवड्यार पावला अशें मत तांणी उक्तायलां. बहुत खुशी है, मोदी जी आ रहे हैं. मोदी जी इंडिया के लीडर नहीं है, सबसे दुनिया के लीडर हैं और कनाडा बहुत जल्दी ग्रो कर रही है. तो अल्बर्टा आ रहे हैं, कैलगरी में आ रहे हैं, सब लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इम्प्रूव रिलेशंस होंगे. यहाँ के भारतीय समाज के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट है मोदी जी की. हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प कॅनडात चालू आशिल्ल्या G7 परिशदेचो कार्यावळी अर्ध्यार सोडून वॉशिंग्टन परतले. इस्रायल आनी इराणा मजगती चालू आशिल्ल्या तणावाच्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर तांणी हो निर्णय घेतला अशें दिसून येता. G7 परिशदेंत वांटो घेवपी फुडाऱ्यांनी जारी केल्ल्या एका जोड निर्णया उपरांत ते परत वॉशिंग्टनात पावले. अस्तंत आशियाई भागांत तणाव कमी जावचो अशें G7 फुडाऱ्यांनी निवेदन सादर केलां. फ्रान्साचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांणी इस्रायल आनी इराणा मजगती युद्धबंदी खातीर चर्चा चालू आशिल्ल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांणी G7 फुडाऱ्यांक सांगलां अशी माहिती दिली. ट्रम्प हांणी सामाजीक संकेतस्थळार घातिल्ल्या संदेशांत आपल्या वचपाचो इराण आनी इस्रायलच्या मदींच्या युद्धबंदी विशीं कांयच संबंद ना अशें स्पश्ट केलां. अमेरिकेच्या सुरक्षा सचिव कॅरोलिन लिव्थ हांणी जारी केल्ल्या संदेशांत राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हे आयज राष्ट्रीय सुरक्षा समिती बरोबर चर्चा करतले अशी माहिती दिली. राष्ट्रपती ट्रम्प हांणी इस्रायल आनी इराणा मजगती चालू आशिल्ल्या तणावाच्या फाटभुंयेर तेहरानांतल्या लोकांनी ज्या वाठारांतल्यान बेगोबेग वचपाचो असो सल्लो दिला. इराण परमाणु कबलात करपाक सोदता अशें ट्रम्प हांणी नमूद केलां. देशाच्या सगळ्यात व्हड गतीशक्ती मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनलाचे उक्तावण आयज केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांच्या हस्तुकी 5वो फावटो दाखोवन जाले. ह्या वेळार हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सेहनी हजर आशिल्ले. ह्या प्रकल्पाची निर्मिती मारुती सुझुकीच्या सहयोगान केल्या अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. साफ सफाई, नए तरह की टेक्नोलॉजी, नए तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया और उसका परिणाम है आज कई लेगेसी इश्यूज, पुरानी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही है और उसका लाभ भी देश को मिल रहा है. पिछले साल 2024-25 का जो वर्ष था
वो भारतीय रेलवे के लिए, देश के लिए, भारत के लिए एक बहुत ही अहम वर्ष था, क्योंकि अब भारत की रेलवे दुनिया में सेकंड पोजीशन पे आई कार्गो कैरिंग कैपेसिटी में और पैसेंजर कैरिंग में। तो एक तरीके से बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। इस माइलस्टोन को मेंटेन करना है, फैसिलिटीज को और सुधारना है। काँग्रेस आणि इंडी गठबंधन जातीगत सर्वेविषयी भ्रम निर्माण करता असो आरोप करीत भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी विरोधकांक धारेर धरले। इंडी गठबंधनात कोणाचेच बरे केल्ले ना। काँग्रेसीन हिमाचल, कर्नाटक आणि तेलंगणाची वाट लायल्या। इंडी गठबंधन आरक्षणाच्या नावान वोट बँकांचे राजकारण करता असो आरोप सुधांशु त्रिवेदी हांणी केलो। आज सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री मोदी जी की सरकार में है। मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना में कितने ओबीसी मंत्री हैं? और मैं राहुल गांधी जी से भी पूछना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी से कि 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस्तीफा दिया, कितने ओबीसी मंत्री थे? 2-3 भी नहीं थे पूरी कैबिनेट में। इसलिए इससे बहुत साफ हो जाता है कि इनका उद्देश्य समाज के अंदर भ्रम पैदा करना और अपने परिवार के हाथ में सत्ता रखना है। चूंकि वह उद्देश्य बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इस प्रकार के प्रपंच, झूठ और मिथ्या प्रचार का सहारा लिया जा रहा है। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे नव्या फार्मसी कॉलेजीची स्थापणूक जातली अशें जाहीर केलें। गोंयांत पारंपारीक आनी वेवसायीक अभ्यासक्रम खूब जाल्यात। आतां गरज आसा ती कुशळटाय प्रेरीत अभ्यासक्रमाची आनी तातूंतल्यान नव्या नोकऱ्यांची संदी निर्माण जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। ते आयज करियर उड्डाण ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयताले। बारावीच्या उपरांत ITI करूंक जायना अशें कांय नासता। ITI बी 17 डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सेस अवेलेबल आसा, 17, आनी ते कोर्सेस जेका आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग म्हणटा, म्हणजे खुबशे कोर्सेस। इट इज नॉट ओनली ITI म्हणजे सेकंड स्टँडर्ड लो। बऱ्याच जाणांक दिसता ITI म्हणजे सेकंड स्टँडर्ड, आनी हांव कॉलेजीक वयता, हांव कोणें खूब पडलो, हो एक ढब आसा तसलेचो, तो काडून उडयात। वेट म्हणल्यार ITI वचून पळयात, there are different types of courses, not only the traditional electrician with plumber, आमी फॅशन डिझायनिंग आनी हॉस्पिटॅलिटी, फ्रंट ऑफिस हे बऱ्या पद्धतीचे कोर्सेस आमी सुरवात केल्या। आफ्टर 12 ग्रॅज्युएशन रेग्युलर जावपाक जाय अशी कांय गरज ना। तुमी जर ITIतल्यान एखादो कोर्स शिकले आनी एक्सटर्नल ग्रॅज्युएशन जरी केलें आसत जाल्यार ताच्या खातीर डिफरंट टायप्स ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल। 21 जूनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुंयेर खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी आयज बांबोळेच्या श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जावपी मुखेल कार्यावळीच्या तयारेचो नियाळ घेतलो। आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान गोंयभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत जातल्यो आनी ताची तयारी नेटान चालू आसा। ह्या वेळार खबराकारांक म्हायती दितना खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी गोंयकारांक दिसाक 1 वर तरी योग अभ्यास करचो असो सल्लो दिला। हे सगळ्यांक घेऊन जितले पार्टिसिपंट्स भुरगीं पार्टिसिपेट जातली तांकां सगळ्यांक टी-शर्ट्स आनी जो तांकां आमी मॅट्सूय थोडीशी दिवपाचो आमी तयारी केल्ली आसा। हेजे पयलू आमी फक्त 250 मॅट्स आज पर्यंत आमी प्रत्येक तालुक्याला म्हणजे सगळ्या कडेन दिल्ली आशिल्ली, पूण हो एक लार्ज स्केलीचेर एक योग डे सेलिब्रेशन जावचो इंटेन्शन इतलेंच आसा। योग डे ह्या दिसाच योग करप आनी मागीर ते सोडून दिवप, कारण म्हज्या सरकाराक गोंयच्या सगळ्या नागरीक जे आसा तांकां आरोग्याची काळजी आसा, निदान त्या निमित्तान टोटल मास तेजें अवेरनेस जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रमोदजी सावंत आमचे हेल्थ मिनिस्टर आनी म्हजे डिपार्टमेंट ह्या माध्यमांतल्यान तिनूय डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान तेजो अवेरनेस आमी करपाक ठरयल्लें आसा। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।